तमिळ बाब, काल तुम्ही ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट फायल केली, कसली ती? आता एक इश्यू जालो आमच्या मतदारसंघात, म्हणजे ओल्ड गोवा जी दिवाळी फेरी आहा पळय थंय एक होर्डिंग म्हजो गेली 4 ते 5 वर्सां थंय होर्डिंग आसा आनी ते होर्डिंगार हांव प्रत्येक फेस्टिवलाची विशीस लोकांक दिता. सो 2 तारखेक हांवें आमचे गोंयचे साहेबाचे फेस्त 3 तारखेक, म्हणजे 2 तारखेक थंय म्हजो बॅनर लायलो तो होर्डिंगाक आनी विशीस दिवपाक लोकांक तो बॅनर लावन रेडी आसलो थंय. मागीर त्या दिसा तो कोणी तरी समाजकंटक आमच्या मतदारसंघात काही तयार जाल्या, तेंच्यांनी तो होर्डिंग पिजलो, फ्रेम काडून दर्यान उडयली. मागीर हांवें दुसरे दिसा कंप्लेंट दिली, 4 तारखेक कंप्लेंट दिली पुलीस स्टेशनान. तेजे नंतर हांवें 6 तारखेक प्रेस बायट दिलें त्याच संदर्भात आनी प्रेस बायट दितना हांवें कोणाचें नांव घेवना, म्हजे कंप्लेनीनूय हांवें कोणाचें नांव बरोवना. हांवें पुलिशेक रिक्वेस्ट केलो की तुमी चवकशी करा आनी योग्य ती कारवाई करा. आता म्हजी 6 तारखेक बायट दिल्या नंतर, प्रेस बायटी नंतर एक काही मिनटांनी एक फेसबुकार एक पोस्ट व्हायरल जालो. मिस्टर विनोद आचारी हांणी पोस्ट व्हायरल केलो की म्हजो जो थंय होर्डिंग आसलो ताका परमिशन नासलें आनी तो वॉटर पायपलायनीचेर आसलो म्हणून गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन काडलो. आतां जेन्ना 2 तारखेक काडला तेजे नंतर 6 तारीख पर्यंत कोणाचो पोस्ट येवना. म्हणजे आतां इतके दिसांनी म्हजी प्रेस बायट दिल्या नंतर तर कोण पोस्ट घालता, म्हणजे एक म्हणणी आसा न्ही, चोराक खंय चान्न्याचो हुस्को. पण अशा पद्दतीचें चित्र दिसता आतां की कोणाचें हांवें नांव घेवना. आतां त्या संदर्भान म्हजे काही प्रश्न येयले की गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी ज्या वेळार खंयचेंय होर्डिंग काडटा ते एक प्रॉपर प्रोसिजरान काडटा आनी ते होर्डिंग कालचें पडचें न्हू. थंय 4 ते 5 वर्सांनी थंय होर्डिंग आसा ते आनी ताका तेकोन विद्यमान आमदार जो आसा पळय तेजेंय होर्डिंग आसा थंय. सपोज म्हजे होर्डिंगाक कुशीकूच तेकोन ताका आनी तेजी गेली जवळ जवळ 4 वर्सां ते होर्डिंग आसा. म्हणजे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी सपोज तर होर्डिंग काडटा जाल्यार दोगांयचें काडपाक जाय, पयली गोश्ट. दुसरी गोश्ट, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी होर्डिंग काडटा आसतना अशे देवाचे फोटो आसलेले होर्डिंग पिनून काडून दर्यान उडयना, ते कदाचित आपल्या कस्टडीन दवरतले. जनरली आमचे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आसता पळय ते. आनी तिसरी गोश्ट, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज रातचे होर्डिंग काडचे ना, दिसाचे काडटले. सो त्या खातीर हो जो व्यक्ती आसा विनोद आचारी हेणी तो इमिजिएट पोस्ट सोशल मिडियाचेर फेसबुकार व्हायरल केलो. तितून तेणी लोकांची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केलो. म्हणजे आतां खंय तरी मिसगायड करपाचो प्रयत्न हो व्यक्ती करता आनी त्या खातीर तेजी योग्य चवकशी जावची. कारण ताका खंयच्यान कळ्ळें की खंयच्या गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन काडला, ताजे कडेन कितें प्रूफ आसा, खंयच्या गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन काडला, पुलिशेन काडला, पंचायतीन काडला, जावं कलेक्टरान काडला, काय आनी खंयच्या ऑथॉरिटीन काडला, तेणी सांगचें. नाजाल्यार हांव सांगूं शकता की त्या दिसा ते होर्डिंग काडपाक कोण आसले. कारण म्हजे काही बरे मागपी दिवाळे वचपी आसा, दिवाडकार आसा, की त्या दिसा तो होर्डिंग काडटा आसतना कोण आसले, कोणाच्या लिडराच्या ऑफिसांतले स्टाफ थंय आसलो. सो ताका लोकांची दिशाभूल करूं नाका. संपूर्ण मतदारसंघान खबर आहा की हो होर्डिंग कोणी काडला आनी कसो काडला तो. सो त्या खातीर हांवें रितसर कंप्लेंट दिल्ली आसा. कारण सोशल मिडियाचेर आज तूं कितेंय बरयतना तुजे कडेन खंय तरी एविडन्स जाय, प्रूफ जाय आनी कोणाचेरूय कितें तूं बरोवंक शकना ह्या नव्या कायद्या प्रमाणे. त्या खातीर तेजेर रितसर कंप्लेंट केल्ली आसा आनी तेजेर योग्य ती कारवाय करची हें हांवें PI कडेन मागलेलें आसा.